बीट सेंटर सुरू केल्या उपरांत हांगासरली लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन उरतली। कारण बरेचशे फावटी पुलीस स्टेशना वयल्यान मातशी पयस चड लोकवस्ती आसली काय वेगवेगळ्यो क्रायम जावपाचे चान्सीस आसता। लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर आनी अशा पद्दतीच्यो बारीक सारीक क्रायम जावच्यो न्ही आनी लोकांकूय बी डायरेक्ट एप्रोचेबल सेंटर आसचें म्हणून हे बीट सेंटर हांगा ओपन केलां। हे बीट सेंटर आमकां क्रिश लॉजिस्टीक हांच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट तांच्यांनी आपल्या CSR एक्टिविटींतल्यान दिला। क्रिश लॉजिस्टिकांतले सगळे डायरेक्टर इन्क्लुडींग आमचो आमदार बाब दाजी साळकत हाजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता। इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द क्रिश लॉजिस्टीक। बाकीचे तेंचे डायरेक्टर आसा तांचें अभिनंदन करता। तेंच्यांनी 2 सेंटर दिले आमकां, एक बाब संकल्प आमोणकर हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिले आनी एक हे दिले, त्यासाठी तेंचें अभिनंदन। आमचो PI हांगासर स्टाफ घालून ते मेंटेन करपाचें काम करतलो सो दॅट हांगासरली लॉ अँड ऑर्डर आहा पळय ती मेंटेन करतली। वन्स अगेन हे लोक आमचो कावन्सिलरांनी बरेच त्रास घेता करत हांगासर तेणी हांगासर सामकें दाजीच्या फाटल्यान लागून हे ते घेता ताका जाय तो स्टाफूय बी मेळटलो। देव बरें करूं।